गांवांक येवकार. आमचे ह्या प्रेस ब्रिफिंगाक आमचे बरोबर आसा लालन पार्सेकर, लिंकन गोम्स, आर्किटेक्ट कार्लोस ग्रेशियस, हुसैन, कामिलो कामारा आणि अजीज शाह. आजची प्रेस ब्रिफिंग बेसिकली मडगांवचे डेव्हलपमेंट वर्क्स आसा ताजेर चड करून आसा, स्ट्रेस करून आसा. आणि पयलो मुद्दा म्हळ्यार मडगांवकारांक गणेश चतुर्थी टायमार जे इमर्शन सायट्स आशिल्ले, एक 7-8 इमर्शन स्पॉट्स आशिल्ले मडगांव भितर, जे जंय गणेशाचो आयडल पावयताले आनी थंय पेंडल्स घातिल्ले, डेकोरेशन केल्लें. आनीक हे लास्ट 3 years चलता, 2023, 2024 आनी हे वर्साकूय बी 2025. आनी म्हाका दिसता एक पूण मडगांवकारांक खबर आसा की हे जे ती सजावट जी आसा जावं पेंडल जे आसा ते गव्हर्मेंटा कॉस्टाचेर जाताले अशें. हे भाशेन तुमी पयला आसतलें दृश्य. ह्या भाशेन वेरियस स्पॉट्सांचेर पेंडल्स आनी डेकोरेशन हें घातिल्लें. पूण हातूंत कितें दिसता पडटा आमकां, हांगा जे होर्डिंग्स आसा, ब्रँडींग जें आसा, मॉडल मारगांव म्हण दाखयता की मॉडल मारगांवान हें प्रोवायड केल्लें हांव. पूण रिकॉर्ड्स काड जाल्यार दिसून येता की हें PWD डिविजन 8 अंडर हें केल्ली आसा ऑन ऑल प्लेसीस. आमकां फक्त दूख जाता कितें की जेन्ना गव्हर्मेंटाचो पयशे मोडटा इट इज गूड थिंग, कित्याक सगळे जे आमचे हिंदू भाव आसा तांकां एक बरी सवलत मेळ्ळी आमचे गणपती बरे भाशेन पावोवपाक. पूण वायट दिसता की देवाच्या नांवान आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा ते फायदे घेवपाक सोदता, आपूण केल्ले अशें. कित्याक आमी जितले कडेन आमी विचारले नेबरहूड्सांक, इवन कावन्सिलर्स सांगनाका म्हणनाका, इवन आमचे ओन XY चेअरपर्सन कालकोंड्यार जो हें घातिल्लो ते सुद्दां म्हणटा की ना ते योगीराजान केला. आनी हें सेम इम्प्रेशन सगळे मडगांवकार आसा की हें मॉडल मारगांव योगीराज कामत तांणी केलें म्हणून. ही एकदम टोटल फोट जावन आसा. आनी हें डिसेबल करपाक एट द कॉस्ट ऑफ गव्हर्मेंट फंड्स हे आमी निशेध करतात, दॅट सच मिसयूज. आनी ते जाल्यार ह्या देवाचे बरें एक पवित्र एक हेजेर फेस्टिवलाचे हे भाशेन तुमी फायदे घेता हेजेर आमी निशेध करतात. आनी सांगपा म्हळ्यार कॉन्ट्रॅक्टराक सुद्दां हे पयशे दिवपाक पावना, कित्याक कॉन्ट्रॅक्टराचो कायदो आशिल्लो प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टर जेन्ना टेंडर जाता जाल्यार बोर्ड डिस्प्ले करपाक आसता, अंडर वीच कॉन्ट्रॅक्ट, वर्क ऑर्डर जावं डेट ऑफ कंप्लिशन, हे सगळे डिटेल्स ती बोर्ड मारपाक आसता. पूण एक सुद्दां बोर्ड ना. सो हे आमी हेजेर निशेध करता. रावणकुंड ब्रिज, हो रावणकुंड ब्रिज लास्ट टायम बी आमी एड्रेस केल्लो हाजेर की 2021 जेन्ना मडगांवचो आमदार काँग्रेसीन आशिल्लो त्या टायमार हो हे ब्रिजाचो टेंडर जाल्लो फॉर 21.3 crores. तो सप्टेंबर 14 in 2022 BJPन डिफेक्ट जालो आनी ताजे उपरांत परतून टेंडर जालो आनी हो 21.3 crores जाल्लो तो 54 crores जालो आनी परतून टेंडर जालो आनी वर्क ऑर्डरूय बी दिली. कोण तरी खुराना कन्स्ट्रक्शन कोणा तरी हे वर्क ऑर्डर दिले. आज लोकांक कितले त्रास पडटा ते पळयला तुमी. जेन्ना ब्रिजाचो एक भाग, ओल्ड ब्रिजाचो एक भाग कोलॅप्स जालो ऑन पार्ट ऑफ नेग्लिजन्स ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर. आमी पुलिसांक कंप्लेन सुद्दां केल्ल्या. पूण आतां आमकां आनी एक इंट्रस्टिंग इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की हो जो 6 lane ब्रिज आशिल्लो जो 21.3 crores 54 crores जालो, आज तो 6 lane आहा तो 4 lane जाता. सो हे दिस शूड बी अ वंडर. एक वंडर म्हळ्यार आतां 7 wonders, 8 wonders, 9 wonders कितें आहा तो मडगांव जालो म्हण की ब्रिजाचो वीथ कमी जाता पूण प्रायस वाडटा. हें आमी पयले फावट पळयतात आनी दीस कॅन हॅपन ओन्ली इन मारगांव. आमकां जाय एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर इज द चेअरमॅन ऑफ दीस GSIDC थ्रू वीच दीस वर्क इज गोईंग ऑन. हें जें काम चलता GSIDCंतल्यान चलता आनी चीफ मिनिस्टर ताचो चेअरमॅन आसा. आमी डिमांड करता चीफ मिनिस्टर हाजेर एक्सप्लेनेशन दिवचें की कशे भाशेन 21 crore आहा तो 54 crore जाता कॉस्ट ब्रिजाचो, पूण जो ब्रिजाचो वीथ 6 lane आहा तो 4 lane जाता. इनवर्स कशें काय म्हण. आनी एट द सेम टायम इवन मडगांवकारा कडेन हांव मागता, मडगांवच्या आमदारा कडेन, कित्याक जायते फावटी आमी आयकतात
मिडिया जेन्ना मिडिया तुमी ताका प्रश्न करता तुजें हाजें कितें रिएक्शन, तो कितें सांगता की आपण जे कोण आमचेर कमेंट करता टिका करता तांकां आपूण जाप दिना म्हणटा. By remaining silent, you cannot absolve yourselves as innocent or as not knowing all these facts. So तुझे कडेन मागता आमी हाजें एक्सप्लेनेशन दिवचें कशें काय म्हणून. तेच भायर आनी एक काम फावंडेशन स्टोन घातिल्लें सेम डे जेन्ना ब्रिजाचें फावंडेशन स्टोन घातिल्लो ऑन 5th May 2023 फावंडेशन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हांगा येवन स्टेशना कडेन एक प्रोग्राम जाल्लो आनी 2 फावंडेशन सेरेमनी केल्ले. एक ऑफ दिस 6 लेन ब्रिज आनी दुसरो फॉर इम्प्रुवमेंट वायडनिंग इम्प्रुवमेंट एंड वायडनिंग ऑफ रोड फ्रॉम खारेबान ब्रिज टू रावणपंड सर्कल वाया दैवज्ञ भवन एंड पावर हाउस सर्कल टू अपोलो विक्टर हॉस्पिटल. सो हो हे आशिल्लो हे 2 काम केल्ली, एक ब्रिजाचो आनी हेचो, आनी हाजो कॉस्ट आशिल्लो अबाउट 14 crores सुमार हें काम वायडनिंग. आतां जेन्ना काम चलतालें तेन्ना आमी पळय कितलेशे RTI इन्फॉर्मेशन काडून बिल्स काडून सगळे आमी रिकॉर्ड काडला आनी आमकां दिसून येयलें की हो एक फर्स्ट स्टेज चालू आसलो इन फ्रंट ऑफ अपोलो हॉस्पिटल टू रेल्वे स्टेशन आनी थंय 13 meters वायड कॅरेज वे दाखयलो, रोड दाखयलो 13 meters पूण एक्चुअल केला 9 meter. आमी रिकॉर्डूय काडलो रिगार्डिंग द लँड अवेलेबल. गव्हर्मेंटान लँड एक्वायर केल्लो 20 मिटराचे लँड एक्वायर केल्लो फॉर रोड पूण आतां थिंग जाता कितलो 11 meter आनी उलतो एज कितें केलें काय म्हणून विचारलें जाल्यार ते आमकां रिप्लाय दितात इन January दॅट इट इज लेफ्ट फॉर फ्युचर पार्किंग म्हणून. तुमकां पळयलें जाल्यार दिश्टी पडटा तुमकां सो एंटायर एनक्रोचमेंट केल्लें आसा. आमी तेजेरूय कंप्लेन केल्ली आनी दीस लेटर वी गेट ऑन 6th January 2025. And now when we further go to inquire about this work, आम कोडून येता की हांवें foreclose केलें म्हणून कामच बंद केलें. 60% काम कंप्लीट जालें म्हणून दिता ते 60%. इमेजिन 60% काम जालां and but the work is foreclosed. आतां how can you imagine that this 60 work is completed 60% when the stretch is from Hareban Bridge to Ravanpand Circle and powerhouse to Victor Hospital. Only stretch that has been done is from Victor Hospital to railway station. So here 60% कशें जावपाक शकता. सो कितले सुमार प्रमाणान हे फ्रॉड चलता, कितले सुमार प्रमाणान लोकांचे पयशे पब्लीक मनी इज बीइंग लूटेड हेजेर हें जाता. आनी रिजन्स कितें दिता फॉर फोरक्लोजर इज दॅट देर वर हिंड्रन्सीज म्हणटा ते. Hindrances such as dismantling of existing railway corporation, foot overbridge, my high mast street poles, that person हे दिला. सो तुमी एस्टिमेट करता आसतना हे दवरलो 14 कोटीचो त्या टायमार तुमगे फोरसायट नाशिल्ली आनी तुमी तुमचे बॅक फाटल्यान व्हिडिओ मेळटाले पळयात जेन्ना हे फावंडेशन स्टोन घालताले तेन्ना आमचो मडगांवचो आमदार ताजें भाशण कितें आशिल्लें तो सांगतालो जायते जे टुरिस्ट येता ते डायरेक्टली टिटोज बिटोज म्हणटा ते वयता म्हणटा ते टिटोज बिटोज. आमी आतां मडगांव सिंगापूर भाशेन डेव्हलप करतात म्हणटाले ते आनी सिंगापूर जावच पयलें कामच बंद केलें. हें कांय कळना आमकां. सो हितून दाखोवन येता की जेन्ना पब्लीक इनवॉल्व जाता हांचो सोद घेवपाक हांचो जो अकावंट घेवपाक तेन्ना काम सुद्दां बंद जाता. आनी आमी हें घेता. इनफॅक्ट वी आर प्राउड दॅट वी प्रिवेंटेड द बीग लूट of 14 crores from the 14 crores आतां कितले एक्चुअल अमाउंट फारीक केला तो आमकां पळोवपाक पडटलो कित्याक 60% काम कंप्लीट जालें म्हणटा ते 60% जावपाक शकना कित्याक द रोड द स्ट्रेच starts from Apollo Hospital to Power Circle and from Ravanpand Circle to Hareban Bridge. ते Hareban Bridge पासून कसलेंच काम जावना आनी 60% काम जालें म्हूण सांगता. सो हेजेर आमकां एक्सप्लेनेशन जाय फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर एज वेल एज द मारगांव MLA दिगंबर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.